तो पवित्रात्म्या वरवीं नवो मनीस जालो आनी सदांच देवाची खुशी करूंक आनी जेजू क्रिस्ताची आज्ञा पाळूंक तयार रावलो. आनी जेजूची आज्ञा म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक ही आख्ख्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर सगळे रचनेक परगट करात. फ्रांसीस शावेरान जेजूचो यादनीक जावंक लॉयलाच्या बागवंत इनासाचो पाटलाव केलो आनी ताच्या सांगाता रावन आनी आनीक 5 सांगात्यां बरोबर तांणी जेजूची संस्था द सोसायटी ऑफ जीसस जेजुइट्स आमी म्हणटा ती घडोवन हाडली. देवाचे थाव नासलेले येवजणे प्रमाणे तो उदेंतेक पावलो, आमच्या देशांत पावलो, थोको नासलेलो आनी ओतम्यान बोललो मिसियोनार कसो, जाका आपल्या जिवाचें बिलकूल पडोंक नासलें, पूण जेजूचे सोडूण्याची बरी खबर सगळ्यांक परगटूंक. जशें बागवंत पावलून तिमोथाक बरयल्लें ह्या ओतम्यान बोललेल्या उतरांनी, देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्त जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां, जाचो निरोप परगट कर, वक्तार आनी वक्त भायर परतून सांग, विवाद करून मनांत रिगोय, खोड करून दाखय, ताच्या गिन्यानाक उलो मार, पूण निगूच सोशणिकायेन आनी शिकोवण दिवच्या मनान तूं तशें कर. अशेंच करूंक बागवंत फ्रांसीस शावेर गोंयांत आनी आख्खे उदेंतीक वावुरलो. ताणें वोंपलोलीं भावार्थाची बियां किरलोन एक व्हड झाड जालें आनी ह्या झाडाच्यो खांद्यो पयस पयस पावल्यात. ह्या सुमा आशिर्वादा पासत आमी देवाक आयज आनी सदांच दिनवासता आनी मागता की वाड आमची थोंडाये आनी आमचे बेसरमाये उद्देशी कधीच देवना आसा. हे देवाचें काम आनी आमचें जोड एकल्याचें कार्य. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर म्हळ्यार कितें? बरी खबर म्हळ्यार ही, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. ही निकोदेमाक मोडलोलीं जेजूची उतरां एके भाशेन आमकां आमच्या भावार्थाचो संक्षेप दितात. आमचे सुरवणे पासत सगळें जें जेजू क्रिस्तान शिकयलें आनी कोरण्यांनी करून आमकां दाखयलें ताचो संक्षेप ह्या उतरांनी आमकां मेळटा. आनी अदीक करून जेजूच्या कोश मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो गूट ह्या उतरांनी आटापलेलो आसा. जे जेजू क्रिस्ताचे सोत मानतात तांकां सोडवण जावन आसा देवाचें व्हडलें देणें, आनी तें मेळूंक प्राचिताची आनी मोन बदलपाची गरज. ह्याच खातीर जेजून आपलें मिसांव ह्या उतरांनी सुरू केलें, मोन बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. खरें म्हळ्यार ह्याच उतरांनी जॉन बातिस्तान जेजूची वाट तयार केल्ली. आमचें मोन बदल्ल्या बगर शुभ वर्तमानाचेर विस्वास ठेवल्या शिवाय आनी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वेव्हारांत घातल्या शिवाय देवाचें राज ना आमच्या काळजांनी ना ह्या संवसारांत येवचें ना. ही जावन आसा एकूच जेजून दाखयलेली वाट आमकां. पवित्र आत्मो आमकां पातकाचेर आनी सगळ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आदार दिता. हें सगळें वायट आनी आमचें पातक आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचेर, मनीस समाजाचेर आनी संवसाराचेर सोपको मारून आसा. खरें म्हळ्यार जेन्ना आमी मोन बदलता तेन्ना आमी देंवचाराचेर, पातकाचेर आनी मोरणाचेरूय
जोयत व्हरता आनी जेजूच्या जिवितांत सगळे भरतेन आमी भितर सरता. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आपणायल्या उपरांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान पळयलें कोण भाशेन सैतान पोरजेच्या जिविताचेर आनी सगळ्या क्षेत्रांनी लोकांचेर सोपको मारून आसा तो. देखून आपणाचो जायते परी उपयोग करूंक जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगोडचे खातीर ताणें पवित्र आत्म्यांक आपणा वयर सगळी सोत्या दिली. देवाचें राज धीर घेवन परगोट करूंक आदल्या कोरानांतल्या जेरेमियस प्रवाद्या भाशेन देवान तोरण्या त्या फ्रांसीस शावेराक राष्ट्राचो प्रवादी नेमलो. हें देवाचें राज सैतानाच्या राजाचेर जोयत व्हरता. प्रवाद्याक जायते कोश सोंसचे पडटात देवाचें उतर परगोटूंक, कित्याक सैतान सदांच आडखोळ हाडटा आनी मनशांक फुसलायता. पूण एक दीस देवाचें राज जोयतीवंत जातलेंच. इतलेंच न्हय, देवान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक दोन दुतांचें काम दिलें. खिरीत भाशेन भाग्यवंत पावलूचें काम ताका दिलें. इतलें की ताच्यान म्हणूंक जातालें भाग्यवंत पावलू भाशेन शुभ वर्तमान परगोट करूंक परगोट हांव करिना जाल्यार म्हजें कोटा. एके विचित्र तरेन पांच शेकडे जालेत जायत आयलेत की देवान ताच्यो कुडीच्यो रेलिको आमचे मदें दवरल्यात. कारण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जेजूच्या आनी धोरपुताच्या पावलांनी चल्लो आनी शुभ वर्तमानाचो उलो ताणें पूर्णतायेन आयकलो. हो उलो जावन आसा, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. थंय ताचो इबाड करूंक सानोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंयच तुजें काळविजूय आसतलें. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताची नीत सोदात आनी हें सगळें तो तुमकां भरपूर करून दितलो. पिर्तुमीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक पवित्र सभेचें आपोवणें. खासान विबाडलोलें मीठ आनी आमी जावचें न्हय आनी मेजपणां दवरली दिवट्यो आमी जावच्यो न्हय. पूण जेवणाक रूच दितलें मीठ आमी जावचें. सगळ्यांक उजवाड दाखयतली दिवटी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण जी आयज आमी सुरू करता जावं आमकां खुरपेचो आनी नव्या जिविताचो वेळ आनी काळ. न्हय फकत यात्रेकारांक जी ह्या रेलिकांचो उमो घेवंक येतलीं, पूण भारतांतले आख्खे पवित्र सभेक आनी आख्ख्या संवसाराक जावं आमकां सगल्यांक खुरपेचो आनी नव्या जिविताचो वेळ आनी काळ.